म्हणून फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप 3रो अध्यायी 11वें वाक्य. नी आमच्या सांबाळच्यांत हांव एक फरिजेव, धर्मीक उर्बेक लागून पवित्र सभेक दग दिल्लो मनीस. नियम शास्त्राचे कायदे पाळच्यांत आक्षेपाविणसालिसो, पूण आदी म्हाका फायद्याचें म्हूण चिंतिल्लें सगळें आतां क्रिस्ता पासत हांवें लुकसाण म्हूण लेखलां. कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याच्या वळखेच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सगळी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां. ताचे पासत सर वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी त्यो कोयर म्हणून हांवें लेखलां. कारण क्रिस्त म्हाका मेळा जाय, ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय म्हूण म्हजो एकच शेवट. नियमशास्त्राक विधेय जाल्ल्यान म्हाका लाभता तसलें म्हजेंच म्हणलेलें नितिवंत म्हणना, बगार म्हजें नितिवंतपण क्रिस्ताचेर दवरल्या भावार्था उदेशी म्हाका मेळटा ह्या भावार्थाच्या आदारार देवातावन मेळ्ळां तें देणें म्हणयेत. क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय आनी ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें भोगी जाय म्हूण म्हजी आशा. ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताजे सारको हांव जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जातलो म्हूण म्हजें एकच भरवसो आनी आशा. देवाचें उतार हें. मोगच्यानो, आज हांवें तुवें नियाळ करचो विशय जावन आसा आमचें थोडें लुकसाण करण फायद्याचें, चड फायद्याचें आमी जोडया. आमचें म्हणलें थोडें लुकसाण करण चड फायद्याचें तें कितें आमी जोडया. ह्या एका विशयाचेर आमी आतां नियाळ करता. मोगाच्यान आयचें जर तर सांपावलोचें वाचप आमी पळयलें जाल्यार तो फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांत अशें म्हणटा. पयलें 6वें वाक्य, 6वें आनी 7वें वाक्य अशें म्हणटा, नियमशा सांबाळच्यांत हांव एक फरिजेव, धर्मीक उर्बेक लागून पवित्र सभेक दग दिल्लो मनीस. नियमशास्त्राच्या कायदे पाळचें आक्षेपाविणसालिसो, पूण आदी म्हाका फायद्याचें म्हूण चिंतिल्लें सगळें आतां क्रिस्ता पासत हांवें लुकसाण म्हूण लेखलां. मोगाच्यानो, म्हाका आनी तुका म्हज्या जिवितांत थोडें पुरा फायद्याचें म्हूण म्हजें आनी तुजें आसा. आमकां हर एकल्याक की हांव चिंतां म्हाका हें फायद्याचें, तें फायद्याचें आनी एक फायद्याचें म्हूण म्हज्या आनी तुज्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसा. मोगाच्यानो, पवित्र पुस्तक म्हणटा जें कितें म्हाका आनी तुका फायद्याचें हांव आनी तूं चिंतां, जर तर तें सर्वस्परा देवाक तुका मेळोंक जाल्यार तुवें ताजे तावन आनी म्हजे तावन भायर येवंक जायच. मोगाच्यानो, हें कश्टाचें काम तरी पूण हें सद जावन आसा. जर तर सर्वस्पराक तुका बरें तुका मेळोंक जाय त्यार तुजें म्हणलें तुवें सांडूंक आसा. सायन्सांत एक थियरी आसा, जिंत्या एका बालदेन फुल्ल उदक आसल्यार तातूंत कांय दुसरें घालूंक साध्य आसना. बालदेंतलें कितलें उदक तो भायर काडटाय तितलें मात्र ताजेर भितर घालूंक साध्य आसा. म्हजें आनी तुजें कितें मनशा सैमान आसा तें भोगणा, आशा, चिंतना तें पुरा हांवें तुवें भायर घाल्ल्या करीत आत्मीक सैमान म्हाका आनी तुका बरोवंक जायना. म्हाकाचें न्हू, म्हाका आनी तुका बरोवंक जायना. आज आमी नियाळत आसतना हे उतार आमी ह्या फिलिपिकरांक बरयल्ल्या 3ऱ्या अध्यायान 6वें वाक्य पर्यंत आमी नियाळ करना आसा. मोगाचें न्हू, हें हांवें कशें तुमकां एक सारके रितीर अर्थ करून सांगीत म्हळ्यार पोरण्या सोल्ल्यांत जाल्ल्या एका घडिताद्वारी ही 5 वाक्यां सारके रितीर एक एक्सप्लेन करूंक जातात. पोरण्या सोल्ल्यांत हांव आनी तुमी जाणा आसचे घडीत आसा आनी ती जावन आसा एलियाचो फाटलावदार शिश्य जावन असो एलिशा. वो एलिशाक एलिया बळी जायची म्हणली एक आशा.
एलिया बरी आपण एक भारी एक उरतो प्रवादी जायचंय, भारी एक उरतो एक धडत्या अधिकारां बरलो जायचंय, एक आशा आसली ताका एक आशा आसली. आनी एलियाक स्वर्गार जावचे विशीं ताका कळटस तो एलिया फाटल्यान वेता आनी थंयसर जाल्लें घडीत ह्या आज कितें हांवें सांपवलून फिलिपकारांक बरयल्लें पत्र आसा सारके रितीन आमकां एक उदाहरण करून दियेत मोगाचें न्हू. पयलें घडीत तातूंत आसा आमी रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत दुसऱ्या अध्यायांत पयल्या वाक्यात न्हू आमी 11वें वाक्य 12वें वाक्य पर्यंत पळयलें जाल्यार जें कितें हांगासर एक 500 वाक्यांनी सांगलां थंयसर 12 वाक्यांनी सांगलां. कशें तें म्हणलें एक नियाळ मोठो नियाळ करया. सर्वेस्परान एलियाक एका वाऱ्या सुळयेन सर्गार वरसो आसलो तेन्ना एलिशा सवें गिलगिलातावन भायर सरलो. आतां ह्या एलियाक सर्वेस्परान वाऱ्या सुळी घालून ताका कुडी समेत सर्गाक घेत आसतना थंयसर गिलगलांत थंयसर आसले. आतां गिलगल म्हळ्यार कितें गे म्हणलें सवाल. गिलगल म्हळ्यार कितें गे सवाल. पळयत पुस्तक म्हणटा आमकां गिलगल म्हळ्यार आमी पळयता जोशुआ पुस्तकाच्या 4थ्या अध्यायांत 19-24 वाक्यांनी गिलगल म्हळ्यार कितें खंयसर आसलें. एलिया आनी एलिशा गिलगल म्हळ्यार जाग्यार आसले आनी थंयसर आसतना ती मुखली तेजी घडीत घडतात आनी थंयसर गिलगल म्हळ्यार कितें. पळयत पुस्तक म्हणटा जोशुआ पुस्तकाच्या 4थ्या अध्यायान 19-24 वाक्या पयल्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा लोक जोर्दान उतरून आयलो आनी जेरिकोच्या उदेंतीक गिलगलान तांणी आपलो थांबो मारलो. खंयसर थांबो मारलो तांणी गिलगलान थांबो मारलो आनी गिलगल कोलो जागो. जोर्दानान ते हाडले 12 फातर जोशुआन गिलगलांत उबे केले. उपरांत ताणें इस्रायेलितांक सांगलें फुडल्या काळार भुरगीं आपल्या बापाय कडेन ह्या फातराचो अर्थ कितें म्हूण विचारीत जाल्यार तुमी तांकां अशें सांगूंक जाय इस्रायल परजा हांगा सुके सुवातेर जोर्दान उतारली कित्याक जशें सर्वेस्परा तुमच्या देवान आमी थांबडो दर्यो उतारतना तो आमचे मुखार सुकयलो तशें सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमी जोर्दान उतरा पर्यंत तुमचे मुखार तिजें उदक सुकयलें. सर्वेस्पराचो हात कितलो बळिश्ट म्हणून पृथ्वीच्या लोकांनी वळखुचे खातीर आनी तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भिवून चलचे खातीर ताणें हें केलें. वय मोगाचें न्हू. हांगासर आमी पळयता ह्या गिलगल प्रदेशांत थंयसर त्या उडासाक तांणी 12 फातर तांणी घाले म्हळ्यार एक भोव एक इम्पॉर्टंट जागो तो जावन आसलो. म्हळ्यार त्या इजिप्तांत भायर येवन कानान शहराक प्रवेश जात आसतना थंयसर गिलगल म्हणल्या जाग्यार तांणी 12 फातर उबारले आनी ते फातर उबारन थंयसर कित्या खातीर तें सर्वेस्पराचो हात कितलो बळिश्ट म्हणून पृथ्वीच्या लोकांनी वळखुचे खातीर आनी तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भिवून चलचे खातीर ताणें हें केलें. आतां हें कित्या खातीर केलें सर्वेस्पराचो हात बळिश्ट म्हूण कळचे खातीर त्या गिलगलांत 12 फातर थंयसर उबारले. कित्या खातीर सर्वेस्पराचो हात बळिश्ट म्हणल्या खातीर. त्या देखून एक हांवें तुवें उडास दवरसय ह्या सैमीक जिणेंतावन आत्मीक जिणेक उतारता आसतना थोडे हांवें आनी तुवें त्याग करूंक आसा तरी सर्वेस्पराची सकत वर्ती म्हणलें उडास दवरूंक जाय. म्हाका आनी तुका मुस्तुपटी भुगता जर तर हांवें त्याग केलें जाल्यार ह्या संवसारांत हांवें जिवचें कशें त्या देखून म्हणटा गिलगल जावन आसा जागो थंयसर सर्वेस्पराचे हात बळिश्ट म्हणून दाखोवचे खातीर 12 कुळयांचे संख्ये जावन 12 फातर पुरलेलो तो जागो तो जावन आसा म्हत्वाचो जागो. कित्या खातीर ताका गिलगल म्हूण आपयलें त्या जाग्याक. पळयत पुस्तक म्हणटा जोशुआ पुस्तकाच्या 5व्या अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार गिलगल म्हूण त्या जाग्याक कित्याक नांव आयलें म्हणलें थंयसर उल्लेख आसा.
दुसरें वाक्य म्हणटा 5व्या अध्यायांत, तेन्ना सरस्परान जोशुआक म्हळें, फातराच्यो सुरयो कर आनी इस्रायलाच्या दुसरे बोटीं सुन्नात कर. पयले बोटीन तांणी थंयसर मोजेच्या काळार सुन्नात केल्ली, आतां म्हणटा फातरांच्यो सुरयो कर न परत तांकां तूं सुन्नात कर. कित्या खातीर पळय हांगासर 6वें वाक्य म्हणटा, कित्याक इस्रायल प्रजा 40 वर्सां आरण्यांत भोंवली आनी तांचे पैकी इजिप्तांतले भायर आयिल्ले सैनीक सरस्पराचें उतात आनी आयकोंक ना देखून मेले. कित्याक सरस्परान तांच्या पुर्वजांक आपूण दितलो म्हूण बसयल्लो तो दूद आनी मोव वळटा तो देश ते केदींच पळोवचे नात म्हूण सरस्परान सपूत घेवन तांकां सांगिल्लें. पूण सर्वेस्परान तांच्या पुतांक तांचो जागो दिलो आनी जोशुआन तांची सुन्नात केली. कित्याक पयणार आसतना तांची सुन्नात करून नातले देखून ते आनिकी बेसुन्नात आशिल्ले. राष्ट्राची सुन्नात जाल्या उपरांत तांची भलायकी बरी जायसर ते थंयच शिबिरांत रावले. सर्वेस्परान जोशुआक म्हळें, आज हांवें तुमचे थावन इजिप्ताचें कळंक पयस केलां देखून ते सुवातेक आज पर्यंत गिलगाल म्हूण आपयतात. कित्याक गिलगाल म्हूण आपयतात? त्या इजिप्तांत ते कश्टांनी वळवळ्यांनी आशिल्ले, ते कश्टांनी वळवळ्यांनी आशिल्ले. थंयच्यान तांकां भायर हाडलें आनी सर्वेस्पर म्हणटा, आज हांवें तुमचे थावन इजिप्ताचें कळंक पयस केलां. कळंक पयस केलां त्या इजिप्तांतल्या कश्टांत थावन, इजिप्तांतल्या बेसारांत, इजिप्तांतल्या दुखींत त्या सगळें तुमी बोंडी मारून आयल्यात न्ही गे, ताजे थावन तुमी आतां पयस जाल्यात. कित्याक ह्या नव्या जाग्याक येवन तुमी पावल्यात, नव्या जाग्याक येवन तुमी पावल्यात. मोगाच्या भावा आनी भयणी, गिलगाल म्हळ्यार इंग्लिशांत आमी रोलिंग म्हणटा, गुणांचें. खंयसर गे आशिल्लें टक्का करून घुंवन इशीन पडलें. येदोळ ते कश्टा वळवळ्यांत आसलें, आतां घुंवन मोवान आनी दुदान वळच्या गांवाक पयन करता आसतना पयले मेटाक थंयसर पावतात गिलगालाक. इट इज ए जस्ट सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम युअर डिफिकल्टीज टू द सेपरेशन टू द जॉय. कश्टांत हांव संतोशाक पांय मेट दवरलें, थंय जावन आसा विंगड जावचें. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत पयलें मॅट हांवें तुवें काडूंक जाय, विंगड जायचें मोगाच्यानो. जर तर हांव आनी तूं आमच्या संवसारीक कुशलायेंत विंगड जायना, आत्मीय कुशलाय आमकां जोडूंक असाध्य मोगाच्यानो, असाध्य जाता. चिल्लें कांय म्हूण हांवें सोडचें. त्या देखून सांत पौल कितें म्हणटा, हाच्या वचपान कितें म्हणटा, तो म्हणटा, पूण आदी म्हाका फायद्याचें म्हूण चिंतलें, सगळें आतां क्रिस्तांव आसत हांवें लुकसाण म्हूण देखलां. कित्या खातीर ताका लुकसाण म्हूण बगलें? त्या थावन तो भायर आयलो आनी ताका कितें ताणें बरें म्हूण चिंतलें, कितें ताणें होगडायलें म्हूण चिंतलें, तें आतां म्हणटा तें आपणाक फायद्याचें जालें. हांगासर आमी पळयता सुन्नात केली तांकां. कोणाक सुन्नात केली? इस्रायल घरांक सुन्नात केली. तो जागो जावन आसा. सुन्नात म्हळ्यार आमी आतां बाप्तिस्म कशें काण घेता, पयल्यांच्या काळार सुन्नात आसली. तांचो संकेत जावन देवान तांकां एक्सेप्ट केला, म्हणल्यार संकेत जावन सुन्नात करतले. आतां कितें करतात? आतां आमी बाप्तिस्म घेता. बाप्तिस्म म्हळ्यार कितें? पातकी जिणी सांडून बरी जिणी जिवोवचें. आमी जाणां सांजवाव तो स्वार्था प्रगट करूंक येत आसतना तो कितें करतालो? पयलें सगळ्यांक म्हणटालो, या पातकी जिणी बदला आनी पातकी जिणी जियेल्याचो संकेत जावन तुमी पवित्र स्नान घेया. आनी हें जावन आसा म्हज्या भावा आनी भयणी. कांय म्हणी तुका बरें घेसय जाल्यार इल्लें तुवें फाटीं दिवंक आसा आनी थंय जावन आसा सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड. आमी म्हणटा मीठ मस्त रुचीचें, मिठाक मस्त म्हत्व दिता. पळयत पुस्तक म्हणटा तुमी सगळ्यांनी मिठा बरीं जायसय. मीठ कशें? मीठ जावन आसा दर्याचें उदक. रेंव जाल्यार मेळटा, दर्याचें मीठ मेळना. दर्याचें उदक, त्या उदकांत हांव थोडें इल्लें काण सेपरेट करतात, विंगड करतात. आनी ताजे उपरांत तें मीठ त्या प्रोसेसाक पास जाल्या उपरांत तें मीठ जावन परिवर्तन जाता मोगाच्यानो, रुचीक जाता. हर एकल्याच्या घरांत आसता. भिकाऱ्याच्या घरांत हांव राहाच्या घरा पर्यंत खंयचें पुरा खडपासलें कोरगो तें मीठ, पवित्र मीठ जाता मोगाच्यानो. आज हांव आनी तूं जर तर सेपरेशन जायना, विंगड येना, म्हाका आनी तुका तो उरतो संतोश भोगोवंक असाध्य
असाध्य जाता. त्या देखून जर तर म्हणजे कांय म्हणी हांवें दिल्या शिवाय म्हाका कांय पुणी बरें मेळना. बरें मेळाचें जाल्यार पयल्या सुवातेर हांवें म्हज्या म्हणल्या संगतीतावन हांवें तुवें भायर येस हें जावन आसा मोगाचें न्हू. हें पयलें मॅट म्हज्या तुज्या जिवितांत आत्मीक सैमान बरोवन परतें देणें हांवें तुवें जोडच्या बसत. दुसरें म्हणटा सांत पौल हांगासर आमी पळयलें. सांत पौल म्हणटा 8व्या आनी 9व्या वाक्यांत आयच्या वचपांत कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सगळी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखता. ताचे बस सर वस्तूचो नश्ट हांवें भोगला आनी त्यो कोयर म्हूण हांवें लेखला. कारण क्रिस्त म्हाका मेळा जाय ताचे लागीं म्हजो एक जाय म्हूण म्हजो एकच शेवट. कितें शेवट ताजो थंय तो सपरेट कित्याक जालो तो विंगड आयलो. ताजो शेवट जावन आसा क्रिस्ताच्या हजारपणांत हांवें जियेजें म्हणून. खंयच्या खातीर जियेजें? क्रिस्ताच्या हजारपणांत हांवें तुवें जियोंक जाय. आतां एलिशाचें हांवें सांगलें व्हड उदाहरण. ताकाच आमी पडटा आमी थंयसर फाटी वता मोगाचें न्हू. थंयसर आमी फाटी वता आसतना आमी पळयता थंय पयलें आमी वाचलें रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत दुसऱ्या अध्यायांत पयलें वाक्य आमी वाचलें. आतां दुसरें आनी तिसरें वाक्य वाचता. एलियान एलिशाक म्हळें, खंयसर म्हळें? गिलगालांत सांगलें. एलियान एलिशाक म्हळें तूं हांगा राव, तूं हांगात गिलगालांत राव. कित्याक सर्वेस्वरान म्हाका बेथेलाक धाडला. एलिशान जाप दिली, देवाच्या आनी तुज्या नांवाचो सफत हांव तुका सांडसोना. आनी ती दोगी बेथेलाक गेले. बेथेलांत आसलेलो प्रवादींचो एक पंगड एलिशा लागीं आयलो. तांणी ताका विचारलें, आज सर्वेस्पर तुज्या गुरूक तुजे सुसलो काडून वयर वतलो म्हूण तूं जाणाय? ताणें जाप दिली, हांव तें जाणा, चूप रावा. आतां गिलगलांत हांव म्हणजे सपरेशनांत हांव ते खंय एलिया म्हणलो म्हाका आतां खंय आपयलां? बेथेलाक आपयलां. बेथेलाक ना हांवें थंयसर येता म्हणटा. तुका सुद्दां हांव रावना, तूं हांगाच राव म्हणटा. तूं सपरेट जालें न्ही, तूं मनशा सैमातून आत्म्याच्या सैमाक आयलें न्ही, तितलें पुरो. हांव मात्र बेथेलाक येता, तूं हांगाच राव. एलिशा म्हणटा तें जायना, हांवें तुजे उठून बेथेलाक येता. आतां बेथेल म्हळ्यार कितें जागो म्हळ्यार आमी आतां एक नियाळ करया. उत्पत्ती ग्रंथांत 28 अध्यायांत 10व्या वाक्यांत थंयसर बेथेलाक कित्याक तें बेथेल नांव पडलें? बेथेल गांवा विशयान आसा. पळयत पुस्तक म्हणटा उत्पत्तीच्या 28 अध्यायांत 10व्या वाक्यांत अशें आसा, जाकोब बेर्शेबातावन भायर सरलो आनी हारानाक गेलो. एका पवित्र जाग्यार तो पावतना दीस आसतमलो देखून रात सोरूंक तो थंय रावलो. त्या जाग्याच्या फातरा मदलो एक फातर ताणें घेतलो आनी तो माथ्या पोंदा दवरून त्या जाग्यार तो न्हिदलो. तेन्ना ताका एक सपन पडलें. एक निसण ताणें पळयली. भुमीचेर उबी आसलेली ती निसण सर्गाक तेंगतली. देवदूत तुजेर सडटले आनी देंवतले. आनी सर्वेस्पर ताजे मुखार उबो आशिल्लो आनी तो म्हणालो, हांव सर्वेस्पर तुज्या बापाय अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव. ज्या देशांत तूं न्हिदून आसाय तो देश तुका आनी तुज्या संततेक हांव दितलो. धरणीन आसलेल्या धुळेच्या खाणापरी तुजी संतत वाडटली आनी तूं अस्तमेक आनी उदेंतेक, उत्तरेक आनी दक्षिणेक विस्तारतले. तुजी आनी तुज्या संतते उदेशी संवसाराच्या सर कुळयांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. पळय, हांव तुजे सांगाता आसा. खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशांत फाटी हाडटलो. तुका बसयलेलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जाकोब आपल्या न्हिदेंतलो उठलो आनी सांगूंक लागलो, सर्वेस्पर खरोच ह्या जाग्यार आसा आनी हें हांव नेणा आसलो. तो भियेलो आनी म्हणलो, कितलो भिरांकूळ जागो. हें देवाचें घर शिवाय दुसरें कांयच न्ही. हो सर्गाचो दरवाटो. सकाळीं फुडें जाकोब उठलो, माथ्या पोंदा दवरलो फातर ताणें काडलो. ताणें तो थंय स्मारक कसो उबो केलो आनी ताजेर ताणें तेल वतलें. उपरांत ताणें त्या जाग्याक बेथेल म्हूण नांव दिलें. बेथेल म्हूण कित्याक नांव दिलें? कित्याक म्हळ्यार देवाचें हाजरपण त्या जाग्यार ताणें पळयलें. कितें पळयलें? देवाचें हाजरपण ताणें त्या जाग्यार पळयलें. आमी आमी कालें आत्म्याच्या सैमाक आयल्यार मात पळोवना मोगाचें न्हू. थंयसर हांवें तुवें देवाचें हाजरपण हांवें तुवें पळोवंक जाय.
जर तर देवाच्या हजरपणान आमी जियेना त्या दाड आमकां कांयच करूंक जायना. स्पिरिच्युअल पावर, आध्यात्मीक सकत थंयसर त्या बेतेलांत ताणें जाकोबान पळयली आनी त्या खातीर तो म्हणालो हें बेतेल म्हूण नांव दवरूं जाय. पळयत पुस्तकांत आमी पळयता त्या बेतेल शारांत कॉवेनंट आर्क म्हणटा थंब कराराचो तांचे पेट थंयसर दवरतले. खाली कन्सल्टेशनाक जाय जाल्यार इस्रायल लोक थंय वचून कन्सल्ट करून देवा कडेन कितें म्हूण सांगून येतलो. आनी त्या देखून बेतेल जागो जावन आसा मोगाचें एक पवित्र जागो, संकेत जावन आसा देवाच्या हजरपणाचो, देवाच्या हजरपणाचो. त्या देखून हांवें तुवें जोडूं जाल्यार पयलें हांवें तुवें सपरेट जायचें, विंगड जायचें. दुसरें हांवें तुवें देवाच्या हजरपणार आसूंक जाय. पळयत पुस्तक म्हणटा आमच्या आयच्या वाचपान फिलिपिकारांक बरयल्या 3ऱ्या अध्यायांत आमी थंयसर पळयता 9वें वाक्य. नियमशास्त्राक विधेय जाल्ल्यान म्हाका लाभता तसलें म्हजेंच म्हणलें नितीवन म्हणना, मगर म्हजें नितीवनपण क्रिस्ताचेर दवरल्या भावार्था उदेशी म्हाका मेळटा. हें भावार्थाच्या आदारार देवातावन मेळना तें देणें म्हणयत. तो कितें म्हणटा? भावार्थाक तो इम्पॉर्टन्स दिता. पयलें विंगड जालें, दुसरें देवाच्या हजरपणान रावल्या, तिसरें भावार्थ. भावार्थ आतां हें कशें एलिशा आनी एलियाच्या जिवनांत कशें आयलें पळया. आमी पळयता थंयसर भावार्थाक उल्लेख करता आसतना म्हळ्यार रायाच्या 2ऱ्या पुस्तकान 2रो अध्याय 4थें वाक्य जावन 4थें आनी 5वें वाक्य. उपरांत एलियान ताका म्हळें, एलिशा दया करून हांगा राव, कित्याक सर्वेस्परान म्हाका जेरिकोक धाडला. एलिशान जाप दिली, देवाच्या आनी तुज्या नांवाचो सफूत हांव तुका सणसोना. आनी ते दोगी जेरिकोक आयले. जेरिकोंत आसल्या प्रवाद्यांचो एक पंगड एलिशा लागीं आयलो. ताणें ताका विचारलें, आज सर्वेस्पर तुज्या गुरूक तुजे ससलो काडून वयर व्हरतलो म्हूण तूं जाणाय? ताणें जाप दिली, हांव हें जाणा, चूप रावा. पळया म्हणटा आतां तूं गिलगलातावन बेतेल बगलोय, पुरो देवाच्या आजारपणार आसाय, पुरो तूं हांगाच तूं राव, हांव मात्र जेरिकोक येता, तूं हांगा राव, तूं हांगा राव. पूण एलिशा म्हणटा ना ना ना, तूं खंय येता ताच्या फाटल्यान येता. तो तिसरें मॅट काडटा, तो भावार्थाचें तें मॅट काडटा जेरिको. जेरिको म्हळ्यार आमी सगळें जाणा जेरिको काळें आसलें. जेरिको एक व्हडलें भद्र कोटे आसलें न्ही, ते व्हडले कोटे आसलें, ते कोणेय ताच्या भितर वचूंक जायनातलें. आनीक आमी जाणा थंयसर स्वामी जेजू तांकां सही करता, कशें सर्वेस्पर देव सही करता, ते कोटे मोडूंक कशें 7 ताणें फुटी गुवोंक आसलें 7 दिसांचें तें आमी सकाळीं जाणा. पळयत पुस्तक म्हणटा ह्या जेरिको विशयांत जोशुआ पुस्तकाच्या 5व्या अध्यायान 13व्या वाक्यांतून अशें म्हणटा, जोशुआ जेरिको लागीं आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी एक मनीस पोत्यांतली भायर काडली तालवार हातीन घेवन ताजे मुखार उबो आसलो ताणें पळयलो. जोशुआन ताजेशी वचून ताका म्हळें, तूं आमचे सवें आसाय वा आमच्या दुस्माना सवें? ताणें जाप दिली, ना, हांव सर्वेस्पराच्या फौजेचो अधिपती आनी आतां हांगा पावलो. जोशुआ धरणीर सरपडलो आनी ताका स्वाश्टांग नमस्कार करून ताणें म्हळें, म्हजो धनी आपल्या सेवकाक कितें आज्ञा दिता? सर्वेस्पराच्या फौजेच्या अधिपतीन जोशुआक जाप दिली, तुज्या पांयांचो वणो काड, कित्याक तूं उबो रावन आसाय तो जागो पवित्र. आनी जोशुआन तशेंच केलें. मोगाचें न्हू, आमचें म्हणलें कांय सोडटाना, आमचें म्हणलें कांय सोडटाना एकटे आमी आत्मीक सैमाक येता, एकटे आमी आत्म्याक मुस्तुबडे आमी रितीरे घेता आनी पुरा सोडचें हें पुरा नाका म्हूण चिंता आनी आमी आत्म्याच्या सैमान येता. आत्म्याच्या सैमान थंयच रावता, मुखार वचना. कोण गेल्लो चड मागणें म्हणटा तो देवाच्या हजारपणार घडे घडे मागण्याक येता, देवाच्या हजारपणार जियेता. तरी पूण ताका संवसाराच्या संगतींतल्यान भायर येवंक जायना, कित्याक म्हळ्यार भावार्थ ताचो तितलो घटना. हांगासर आमी पळया जेरिकोच्या हांगासर ह्या इस्रायलकारांक तांकां पळयता, तांच्या दिश्टीन पळयतात, तांकां खंयसर ताका ताजेंतल्यान भायर येवंक तांकां जायना, भायर तांकां त्या जेरिकोच्या प्रवेश करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ते कोटें तितलें लांब आसा, तितलें मोटें, तितलें घटाय आसा, तितलें लांब आसा, साध्यच ना. आनी थंयसर तो पळयता एक झुजारी आनी स्वाभावीक तरेन विचारता, झुजारिया तूं तांचे कुशीन गी आमचे कुशीन? आनी तो म्हणटा,
दोगांच्या कुशींना पण कितलें बरोबर आहे. दोगांच्या कुशींना ताणें सांगून हांव तुज्या कुशीन आसा म्हणून. तो म्हणटा ना, दोगांच्या कुशीन ना, हांव ना, पूण हांव सर्वीस पोरान धाडिल्लो दूत म्हणटा. हांव सर्वीस पोरान धाडिल्लो दूत. आनी कुडले जोशुआ ताका नमस्कार कर म्हणटा. कितें तूं सांगताय त्या प्रमाणे हांव करूंक तयार आसा. मोगाचें न्हू, हें जावन आसा देवाचें वर्तें देणें. देव म्हणटा, म्हज्या पुता म्हज्या धुवे, तूं तुका घट्ट तूं संवसारांत तें कितें धरलां तें तुका सोडूंक जाताच ना. तूं भियेताय हांवें सोडलें जाल्यार खंय कितें जायत गे म्हणून. तुज्या दोळ्यांच्या दिश्टीक हें सोडलें जाल्यार म्हाका जिवंत ना म्हूण तुका बगता. पूण सर्वेस्पर म्हणटा, तिसऱ्या मेटाक ये पुता ये धुवे, आनी तूं भावार्थ म्हजेर दवर. हांव कितेंच नाटल्या असाध्य जाल्लें तसलें भद्र खोटें पिटोकन उडयलो. जेरिको तें खोटें पिटोकन उडयलो देव हांव. तुमी कशें केलें? जुतका तो देवदूत म्हणटा, तो 100 दीस तुम्ही सगळें एक दीस एक राऊंड मारा सिटीक. 7व्या दिसा 7 राऊंड मारा आनी तुम्ही झुजाची हातरां फुंका आनी त्या ऑटोमॅटीक पडटलें. भिरमोत तें सायकी म्हाका तुका सांगलें जाल्यार आमी फाटल्यान नितांगीन आमी खंडीत आमकां धैर्य मेळटा ना. पूण तो जोशुआ आत्म्याच्या सैमान पळयता. मोगाचें न्हू, लोक वर्त संतोष पावता ते लोक जाल्यार ह्या खंय येदो व्हडलें कोटे भितर खाली राऊंड गुंडले पडटा म्हणटा आसतना फाटी येवन गेल्लो तो कितलो वर्त तो लोक जायसय, कितलो वर्त लोक जायसय. तो जोशुआ भिरमोत तांचो मोकेली ते आयकून कशें ताणें फॉलोअप केलें केवल भावार्थान. आनी आमी जाणाव 7व्या दिसा ते भावार्थाना सगळें तें कोटें पडलें. कित्याक पडलें? भावार्था वरवीं पडलें. कशें पडलें? ताज्या मनशाच्या दोळ्यांक असाध्य जालें. म्हाका तुका आज बघता हांव तूं ह्या संवसारांत जियेत आसतना तो म्हणटा हे सगळें सांगतात हें सोडीचें खंय, हें सोडल्यार म्हाका खाल आसा. कित्याक अशें म्हणटात? पळयत पुस्तक म्हणटा, म्हज्या पुता हें सोडल्यार तुका व्हडलें जिवीत आसा. कित्याक हांव भावार्थ म्हजेर भावार्थ दवर पुता. तिसऱ्या मेटाक तूं ये, जेरिकोक तूं ये आनी जेरिको हांगासर तुका कळटगी तुज्या मनशांच्या दोळ्यान पळोवन तूं चिंतनाका. हांव म्हज्या दुताक धाडन तुका सोडवून दिवंक शकचो तसलो देव. हांगासर तिसरें मॅट बघता. मोगाचें न्हू, पयलें मॅट संवसारांत विंगड जावचें, आमकां खंयचें जायतें म्हणलें आसा ताजें तावन आमी सोडचें. दुसरें मॅट देवाच्या हजारपणार जियोवचें, देवा सांगाता जियोवचें. तिसरें मॅट भावार्थान आमी थंयसर पळोवचें. 4थें मॅट कितें पळया. मोगाचें न्हू, पळयत पुस्तक आयचें वाचप सांगता. आज आमी वाचिल्लें फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3रे अध्याय 10वें आनी 11वें वाक्य अशें म्हणटा, क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय आनी ताच्या जिवनपणाची पदवी हांवें भोगी जाय म्हूण म्हजी आशा. ताच्या कश्टांचो वंटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताजे सारको हांव जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जीवन जातलो म्हूण म्हजो एकच बरवसो आनी आशा. ताजी कितें आशा? ताका जेजूच्या मरणांत भागीदार आपूण जाय जाल्यार आपूण क्रिस्ता पर्यंत जिवीत जातलो म्हणली आशा. आतां एलियाच्या आनी एलिशाच्या काणयेक या. एलिशाच्या काणयेक येता आसतना थंयसर आमी पळयता रायांच्या 2ऱ्या पुस्तकान 2ऱ्या अध्यायान 6वें वाक्य येता न्हू, 11वें वाक्य अशें म्हणटा, एलियान एलिशाक म्हळें, दया करून हांगा राव, कित्याक सर्वेस्परान म्हाका जोर्दानाक धाडला. तूं भावार्थ आसा न्ही गे? इतलें पुरो भावार्थ आसा न्ही? पुरो. तूं देवाच्या मनशा सैमांतल्यान तूं भायर आयलाय, सर्वेस्पराच्या हजारपणार आसाय, बरें ताजे बरें तुजेर भावार्थ आसा. इतलें राव पुरो. हांव मात्र जोर्दान येता, तूं हांगा राव, तूं हांगा राव. एलिशा म्हणटा, ना हांवें तुज्या फाटल्यान येता. खंय येताय? हांव जोर्दान येता. हांव जोर्दान येता. आतां जोर्दान खंय पळय हांगासर जोर्दानाच्या 50 फावदी तांच्या फाटल्यान गेले आनी हे दोगी जोर्दानाच्या तडीर रावले. तेन्ना ते इल्ले पयस रावले. एलियान आपलो दगलो काडलो आनी तो दोडून उदकाक मारलो. उदक 2 वंटे जालें आनी ते दोगी सुके धरणी वयल्यान उतरून पलतडी पावले. ते पलतडी पावतस एलियान एलिशाक म्हळें, म्हाका तुजे सुसलो काडून पयस वरच्या आदीं हांवें तुका कितें करूंक जाय तें सांग. आतां खंय पावले येवन खंय पावले?
जॉर्दानाकडे पळयलें. हे जॉर्दान कित्याक इम्पॉर्टंट मोगाचें न्हू. जॉर्दानाक ताजेच म्हणलें एक इम्पॉर्टन्स आसा. आमी पळयता जॉर्दान न्हंयत आवडला आमी वचता आसतना पळयलें कशी तांबड्यो दर्यो 2 वंटे जाल्ले तशेंच ही जॉर्दान न्हंय सुकल्ली. आमी वडील वचता आसतना त्या पुस्तकांत गिलगिलाच्या जाग्या विशीं आमी नियाळतना थंयसर आमी वाचलें तें. जोशुआच्या 4थ्या पुस्तकांत 22 आनी 23 वाक्य म्हणटा, तुमी तांकां अशें सांगूंक जाय, इस्रायल पुरसांगा सुवातेर जॉर्दान उतारली, कित्याक जशें सर्वेस्परच्या देवान आमी तांबड्यो दर्यो उतारतना तो आमच्या मुखार सुकयलो, तशें सर्वेस्परच्या देवान तुमी जॉर्दान उतरता बरोवन तुमच्या मुखार तेजें उदक सुकयलें. सो भार एक इम्पॉर्टंट जागो. कित्याक जॉर्दान तो बासयल्ल्या गांवाक येता आसतना धरण समेत उदक संपूर्ण तरान सुकल्लो तो जागो. दुसरें, तो जॉर्दान जावन आसा मोगाचो तो जागो, त्या जाग्यार सोम्या जेजू क्रिस्तान पवित्र स्नान घेतिल्लो. त्या सांज जावन हर एकल्या लोकांक येया 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 तुमची पातकेजीनी बदला म्हणून सांगून आपूण थंयसर जॉर्दान न्हंयत पवित्र स्नान दिल्लो जागो तो. तो त्या पवित्र स्नान कितें जावन आसा मोगाचें न्हू. पवित्र स्नान जेजून पवित्र स्नान काणयत आसतना ताचो पवित्र स्नान जावन आशिल्लो, ताणें पाताळ करून घातलें. पूण ताणें कसो पवित्र स्नान काणयलो, ताणें काणयल्लो पवित्र स्नान जावन आसा कश्टां मरणाचें तें जिवीत. आपूण कश्टांतलो मरण पावतलो आनी उपरांत जिवीत चडटल्या ताजें भौतिस्म त्या दिसताना घेतलो मोगाचें न्हू. त्या देखून सांज जुवांच्या सुवार्तेंत आमी पळयता 12व्या अध्यायांत 23वें वाक्य जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, मनशाभुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. सतत हांव तुमकां सांगता, गोवाचो कण मातयेन पडून मेल्ल्या करीत तो एकोडूच उरता. तो मोळ आसा जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव फोगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सस्नेक जिणेक सांबाळटा. कोणीय म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकय आसतलो आनी म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. आनी हें जावन आसा गोवाचो खंड मेल्ल्या करीत तातूंत फळ येवंक साध्य ना. हांवें आनी तुवें म्हजें सैमीक जिणी सांडून बऱ्या आत्मीक जिणेक येयल्या करीत खंडीत जावनी आमी फळ दिवंक साध्य ना. खंडीत जावनी फळ दिवंक साध्य ना मोगाचें ना पवित्र पुस्तक. पूण तांणी त्या देखून जॉर्दान जावन आसा त्या उतरून असो तो त्या जागो मोगाचें न्हू जागो. थंयसर सोम्या जेजून घेतिल्लो तो पवित्र स्थान सांगता, थंयसर काणयलो तो बाप्तीस सांगता, हांवें आनी तुवें जेजू क्रिस्ता बरी ताज्या कश्टां मरणांत एकवटोंक आमी तयार रावंक जाय. त्या देखून आयच्या वचपांत सांग पावलो फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा, क्रिस्तांक हांवें वळखा जाय आनी ताज्या जिवंतपणाची पदवी हांवें भोगी जाय म्हूण म्हजी आशा. ताज्या कश्टांचो वांटेली जावन ताज्या मरणा पर्यंत ताजे सारको हांव जायत जाल्यार मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जातलो म्हूण म्हजो एकच बरवसो आशा. ताजे पर्यंत जायजे ताजे बरें मरणांत आनी जिवीत हांव जोडटा म्हणून. आनी त्या देखून थंयसर जॉर्दानांत देवन पावलो. आनी जॉर्दाना पावल्या उपरांत एलिशा कितें म्हणटा पळया, म्हाका तुजे सशिलो काडून पयस व्हरचे आदी हांवें तुका कितें करूंक जाय तें सांग. कितल्या स्टेजीर आयल्या उपरांत 4थ्या स्टेजीर आयल्या उपरांत सपरेशन जालें, विंगड जालो. नेक्स्ट देवाच्या हजारपणार आयलो. देवाच्या हजारपणा आयल्या उपरांत भावार्थान तो जियेलो. भावार्थान जियेल्या उपरांत जॉर्दान न्हंयत आपणाकच तें सगळें सांडून आपूण जेजूच्या त्या कश्टा मरणांत जिवीत जाता, तातूंत भागीदार जाता म्हूण निर्धार केलो. उपरांत एलिया ताका म्हणटा, कोणाक म्हणटा? एलिशाक म्हणटा. तो म्हणटा, तुका हांवें कितें करूंक जाय तें सांग. एलिशान जाप दिली, तुज्या आत्म्याचो धोडो वांटो म्हाका मेळ्ळो. एलियान ताका म्हळें, तुवें मागलां तें दिवंक सोंपें न्ही, पूण म्हाका तुजे ससलो कोसो काडून वयर व्हरतलें तें तूं पळयशी जाल्यार तुवें मागलां तें तुका मेळटलें, नातर तुका तें मेळचें ना. ते उलयत वयतना एक उज्याचो रथ आनी उज्याचे घोडे दिश्टी पडले आनी तांचे मदें रावले. एलिया वाऱ्या सुळये मदें सरगार सोडलो. एलिशाने देखलें आनी ताणें व्हडल्यान बोब मारली, म्हज्या बापा इस्रायलाच्या रथानो आनी रथ सवारानो. अशें पळोवन रावलो एलिया वयर येताना. हांवें आनी तुवें त्या जेजू क्रिस्ताक पळोवन रावचें मोगाचें न्हू.
आमकां कश्ट जाता भायर येवंक, आमकां कितें आमचें म्हणलें ह्या संवसारांत आसा ताजे थंय आमकां भायर येवंक मस्त कश्ट जाता, खंडीत जावन एक कश्ट येता. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा तूं जर तर तुका जिवीत जाय सै, तुका बरें जाय सै, तुका बरें फायद्याचें देव मेळा जाय, ह्या पुरा हंतांत तुवें ये जाय आनी जेजू क्रिस्ताक ताज्या खुर्साक ताज्या पुनर्जिवनपणाक हांवें तुवें पळय सै मोगाचें न्हू. आनी त्या दाळा जें कितें तुजें म्हणलें तूं दिवन आसाय, सर्वेस्पराचें म्हणलें उरतें देणें तुका मेळटा. आनी आमी जाणा त्या एलियान केल्ल्याचें कितें ती अजापां गेलीं, एलियान केल्ल्याची कितें ती अजापां गेलीं, वरती अजाप गेलीं पळय पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू. कित्याक ताणें ही 4 मेटां उतार नायलो. आनी त्या देखून सांजच्या 12 वाक्यान जेजू क्रिस्त म्हणटा मुझे तुमी पटलाव जाल्यार, मुझे तुमी आयकस जाल्यार, मुझे भोवट दवर जाल्यार हांवें केल्ल्याची कितें दट्ट्यान तुमी अजापां करतल्यात. कितल्यान करतल्यात? दट्ट्या मापान तुमी अजापां करतल्यात. सांज आमी अध्यान 12 वाक्यान पळयता मोगाचें न्हू. धडतें करूंक म्हाका तुका साध्य आसा. कांय पुणी हांवें दिल्यार तांतू म्हाका फायदो मेळचो. घोव असो कण पडून तो पुनर्जीवन जाल्ल्या करीत तांचो फळ येना. हांवें आनी तुवें कांय पूण इल्लें दिल्ल्या करीत म्हाका आनी तुका बरो फायदो येवंक साध्य ना. आमी पळयता मोइजेक अवकाश आसलो. मोइजे कितें आसलो, ताका फारावाच्या त्या वूत म्हणल्या बरी ताका जिवन ताका अवकाश आसलो. एब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रान 11 अध्यायान 24 वाक्य म्हणटा बाबरताक लागून मोइजेन जाणतो जाताच आपण फाराव्याच्या दुयेसो पूत म्हणून वळखूंक इन्कार केलें. खोट्या करण्यांनी मेळटा तें क्षणीक सूख भोगचे प्रास देवाच्या लोकां सांगाता कश्ट भोगूंक तो तयार जालो. इजिप्तांतल्या धनसंपत्ती प्रास देवान मागलेल्याक मेळटा ते कश्ट कितलेकी उरती ग्रस्काय म्हूण ताणें लेखलें. आनी फुडल्या इनामाचे ताणें आपली दिश्ट लायली. बाबरतान ताणें इजिप्तचो गांव सोडलो. रायाची क्रोधाची ताका भिरांत दिसली ना, पूण अदृश्य देवाक पळयल्ल्या बरी आपल्या निर्धारान तो थीर रावलो. खंयसर गे मोइजेन हें सुखाळ ताजें जिवीत आसलें, थंयसर ताणें केदळा सांडलें गे मोइजे व्हडलो मुखेली जावंक पडलो. आनी आमच्या चरित्रेंत, आमच्या पवित्र पुस्तक चरित्रेंत तो एक व्हडलो मुखेली, व्हड व्हडलो मुखेली जावन त्या इस्रायलकारांक इजिप्ताच्या बंधनांतलो सोडचो आसलो. एक व्हडलो मुखेली जावंक पडलो. कित्याक ताणें खंयसर गे इल्लें सोडलें मोगाचें न्हू. आनी थंय सोडल्या खातीर ताका व्हडलें ताका दायज मेळ्ळें. परत पवित्र पुस्तक म्हणटा माथेवाच्या 19 अध्यायांत 21 आनी 22 वाक्य म्हणटा जेजून ताका साथ दिली. संपूर्ण जावन तुका खुशी आसा जाल्यार वच आनी तुजें आसा तें वीक आनी मेळ्ळें दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सरकार तुका दिल्लें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पटलाव कर. हें आयकून तो तरणाटो कंतीस जावन फाटीं गेलो. तो तरणाटो पुरो ताजें 2-3 मिनटां ताणें करेक्ट फॉलोअप केलें. ते 4थ्या मिनटाक येता आसतना तो म्हणटा हें म्हज्या कारणां जायना, हें म्हज्या कारणां जायना. जेजू म्हणटा तुजें एटॅचमेंट तुका खंयच्या संगतीचेर चड मोग आसा. जेजून सांगलें अर्थ पुरा पयशे विकून तो खाली म्हज्या पटलान येणे. तुका त्या पयशांचेर तुका एक आसक्त आसा. ती आसक्तीतल्यान भायर हांव तुका जिवीत दिता. आसक्तीतल्यान भायर हांव तुका जिविता. खाली म्हणून इल्लें सोड म्हजे खातीर. तूं इतलें पुरो केलाय न्ही गे. आतां विचारता हांवें कितें गरजेचें म्हणून त्या जाल्यार तुका एक इंट्रस्ट आसा न्ही तें सोड. तें सोडशें जाल्यार हांव तुका व्हडलें दायज तुका दिता म्हणटा. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा त्या तरणाट्याक ताजेर व्यामोह आशिल्लें, एटॅचमेंट आशिल्लें आनी त्या देखून तो भावून तो गेलो. ताका येवंक जावंक ना मोगाचें न्हू. परत तुमी पळयता सामार्काच्या शुभवार्तेंत 23 अध्यायांत 35 वाक्यान थंयसर आमचे पैकी सगळे पैकी व्हरतो कोण म्हूण सवाल आशिल्ल्या वेळार त्या सिसामध्ये सवाल आशिल्ल्या वेळार 35 वाक्य म्हणटा जेजू तेव्हा बसलो आनी बारांक आपणास अशें आपोवन तांचे लागीं म्हणालो जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सगळ्यांचे निमाणो जायसय आनी सगळ्यांचो साकोर जायसय. केदाळ तूं व्हरतो जाताय तुजें म्हणलें पुरो सोडटाय. अहम व्हडलें पळोवन हांव म्हणलें सोडून केदाळ तुजें म्हणलें तूं सोडताय. तो साकोर जाताय. इमिडिएटली तूं व्हडल्या स्थाना भोंवताय. कित्याक तुजें म्हणलें तुवें सोडलें देखून हांव म्हजें दिता. सिंपल थियरी. हांवें कांय म्हणून दिल्या करीत म्हाका तें मेळोवंक साध्य ना. कांय म्हणून मेळ्ळा की हांव तो रेपटीन देवा कडेन मागता देवा म्हाका हें दी तें दी म्हणून सवाल थंय स्वरूप जाता. म्हज्या पुता म्हज्या दुवे तूं विचारलें पुरो हांव दिता. म्हाका कालें दिता हितून म्हजे खातीर ह्या संवसाराचें न्हू कितें सांडून म्हज्या पटलान येवन आसाय.
आज ते आम्ही उडास्तोरीचे हर एकले आम्ही असे येतो देवाडे आम्ही 100 येद्दी उडली पुट्टी वरताव साधला 1000 उपकार मागून वरताव देवा म्हाका यें जाय देवा म्हाका तें जाय सवाल इतल्यांचे पुरो दिता देव देव तयार आसा देव विचारता म्हज्या पुता म्हज्या दुवे म्हाका काय दिताय तूं जर तर इल्लेशें दिसलें जाल्यार ओत्तें तुका हांव दितलो ओत्त्या फायद्याचें तुका हांव दितलो आनी हें जावन आसा चिंता पळय आयच्या दिसा सर्वेस्पर देव म्हाका तुका सांगता मोगाच्यानो त्या देखून सामर्थ्याच्या 19 अध्यायांत 29 वाक्य अशें म्हणटा ह्या शिवाय जाणें म्हज्या नांवा बसत घरदार भाऊ भयणींक आवय बापायक भुरग्यां बाळांक आनी भुंयग बाट संडलां ताका 100 वांट्यांनी पाटी मेळटलें आनी तो सस्तेंक जिवी जोडटलो जर तर आपणा खातीर देवाच्या राजा गेले कितें आमी सोडलां म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक पुरा सोडलो जाल्यार सर्वेस्पर म्हणटा त्या रितीर हांव तुमकां पाटी दितलो त्या देखून आयचें आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा म्हाका नांव लुजींग समथींग टू गेन समथींग ग्रेटर आमचें म्हणलें थोडें लुकसाण केल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव आमकां चड फायद्याचें दिता आमेन.